पणजे येयल्ल्या दिसा रस्त्यांची तोडफोड चालू। रस्ते फोडप खणकाम पळोवन पणजेत लोक विटल्यात। पणजेत यो वच करप्यांक प्रवाशांक हो त्रास जाता। येयल्ल्या दिसा पणजेत कामां चालूच। आतां तर लोकांक पणजेतले खणिल्ले रस्ते पळोवपाची संवय जाल्या। दर दिसाक रस्ते खणप चालूच। पणजे केन्ना स्मार्ट सिटी जातली हाची लोक वाट पळयता। फाटले कितलेशेच म्हयने जाले आतां पणजेत कामां चलता। रस्ते खणटा परत रस्ते करता। खणप फोडप हो क्रम चालूच आसा। केन्ना स्मार्ट सिटी प्रकल्पा खाला रस्ते फोडप जाता तर केन्ना सिवरेज कामा खातीर रस्ते फोडटात ना तर आनी खंयच्या कारणां वेल्यान। मात रस्त्यांची तोडफोड चालूच। सदांच्या हे स्थितीगतान लोकूय विटल्यात। पणजेकारांकच हो त्रास जाता अशें ना, तर ह्या सगळ्या गजालींनी त्रास जाता तो पणजेत यो वच करपी लोकांकूय। कोणूय म्हत्वाच्या कामाक पणजेत आयलो तर त्याय मनशाक हो त्रास जाता। पणजेत येरादारी करपी प्रत्येकाक हो त्रास। उदरगत जाता ही खरी, मात काम पुराय करपाक थारावीक वेळ थारपूय तितलोच म्हत्वाचो आसा। ज्या लोकांनी ह्या प्रस्नार फुडाकार घेवन हें काम पुराय करपाक जाय तेच लोक हें काम पुराय करपाचें सोडून हाचेर राजकारण करतात। मागीर ते CCP जावं वा राजकारणी, हो वेळ वाद करपाचो न्हय। कोण कशें आनी कितें करपाचो आसा हें सगळें कुशीक दवरून पणजेचें काम बेगींतल्या बेगीन काबार जावन जे सामान्य नागरिकांक त्रास जाता ते पयस करपाक वावुरपाची गरज आसा। कामा शिवाय ह्या प्रस्नार राजकारण करपाचो हो वेळ न्हय। लोकांक पणजेत भोंवपाक सुरळीतपणान मेळचें म्हूण वावुरपाक जाय। फक्त कोणें येवन उलोवण्यो करपाचो हो वेळ न्हय, कारण लोकांक कोणाचें उलोवणें म्हत्वाचें ना। काम पुराय जावप गरजेचें आसा। उलोवन भाशणां करून हीं कामां जावपाचीं ना। ह्या संदर्भांत राजकारण सोडून काम करपाचेर भर दिवपाची गरज आसा। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार।